सो हांव 3 इश्यूज घेता 2016चे जे म्हाका गोंयांत खूब डिस्टर्ब करतात. एज ए एज्युकेशनिस्ट एंड एज ए टीचर दे आर डिस्टर्बिंग मी. आय डोंट हॅव आन्सर फॉर देम. एक इज द इश्यू ऑफ मांद्रे कॉलेज. मांद्रे कॉलेजीक नो ऑब्जेक्शन सरकारान दिल्लें. 1 वर्स नंतर सरकारान ते विड्रॉ केले आनी आतां गव्हर्मेंटान नो ऑब्जेक्शन विड्रॉ केला म्हणून युनिव्हर्सिटीन डिसएफिलिएट केले कॉलेजीक. हो एक म्हाका खूब त्रास जाता इश्यूचो आनी चड त्रास जाता इतले खातीर की एकेडेमिक काउन्सिल ऑफ द युनिव्हर्सिटी हॅज बिकम द व्हॉइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा ते युवकां बरोबर काम करतले. गोवा फॉरवर्ड विल यूज ऑल द फोरम्स. गोवा फॉरवर्ड सोशल एक्टिविस्टां बरोबर काम करतले, एनजीओ बरोबर काम करतले आनी सगळी जी पळय लोकशायेची इन्स्टिट्यूशन आसात तितल्यागे पार्टिसिपेट करतले. पंचायत, म्युनिसिपॅलिटीज, स्टेट असेंब्ली and all other democratic institutions, Goa Forward will participate to take Goa forward. खंय पळय तूं खंयच्याय धंद्यान आस तूं पळय, टुरिजमान पळय गोंयकाराक आहा काय द गोवन इज बीइंग एल्बोड आउट. आज मायनिंग मशिनरी गोंयकाराची खपता सांगचे तुवें चलता तुमचे. मायनिंग मशिनरी घेवन मायनिंग आज सरकार सारको बँड जावन मायनिंग सुरवात केल्लें आहा. जाता ती एक कंडिशनां सरकारान आयकल्लें आहा. गोंयचे मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टराक काम मेळना तेय बी भायल्यान हाडटात. म्हणजे खंयचो धंदो उरला. एंटरटेनमेंट आज एंटरटेनमेंट सगळ्यो ज्यो रेव पार्टी जातात नॉर्थान कोण करता? कितले गोंयकार करतात? गोंयकार हफ्तो घेता आसतलो, तो मंत्री हफ्तो घेता आसतलो, पूण तो मंत्री सोडून गोंयच्या तरणाट्यांक कितें फायदो जाता काय कितें हो प्रश्न आहा. आयज समजा गोंयांत समजा जर आमी पळयत कोण सुखी आसा? तुम्ही सांगा तुम्ही कोण सुखी आसात? तुम्ही सुखी आसात? यूथ म्हणून तुम्ही सुखी आसात सांगा. प्रत्येक भुरगो सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवता ते तरी सुखी आसा? ना, ते रस्त्यार. कोण रस्त्यार? ते लायफ गार्ड आसा पळय ते रस्त्यार. पॅरा टीचर्स आसा तांच्या कडल्यान काम करून करून घेतले. एका टिचराक 18,000 मेळटा, एकट्याक 10,000 मेळटा जाल्यार एकटो 40,000 जोडटा. तुम्ही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान वर्कर आसा पळय तेंकां ते रस्त्यार. गव्हर्नमेंट सर्वंट हॅपी नाच, गोंयचो लोक हॅपी नाच. बरें तेंच्या पार्टीचे तरी लोक हॅपी आसा? तेय ना. आता आमी तेंच्या बद्दल चड गाळी तेंकां मारपाची गरज ना, कारण ज्यो सभा जाता पळय आनी ते पळय ते गाळी मारता पळय तितलेच तेंकां पुरो.